कितें हसता कितें कितें रे बिझनेस म्हणटात न्हय. हो पळयात हो आमचो स्ट्रगल. हळसणे पडले, हळसणे वतले आमचे, पोती पडली आणि आम्ही आता रावल्या थिवी. हे पळय आख्खे पडलेले लागी केले. हे पळयात चला वा एक तर बरें जालें. गाईन आशीर्वाद दिला आमकां. चला तेच बरं. हे घाल सगळे डिकीन एकदा पयलीं. कितें डिकीन घाल पिशव्यो बीन घे. पावतले न्हू मिरसांगे? पावतले न्हू? चावतले नाही रे बाबा, पावतले नाही पिशवे. कमीच घेतले हांवें, 2च घेतले. कितें तुज्यानी म्हाज्या न्हू नाल्यार डिकीन भरून हाडया. कितें चल भायर सरया आता. आतां मारता उदक तू? इतलो टायम नासलो बाबा उदक बीन मारूंक. आतां वयच्या टायमार उदक मारता. सो हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची 10:30 कितें तरी जाल्या आनी आयज आमी सकाळी भायर सरता. कावळो बी अड्डता. सो सकाळी भायर सरता म्हटल्यार आमी वयता बाजाराक, शुक्रारच्या बाजाराक. आयज म्हापसा बाजार, कारण आयज आसा शुक्रार. आणि हाय हॅलो राव 2 मिनटां राव, व्हिडिओ करता मागीर काव कर. सो आयज आसा शुक्रार आनी आमी वयता स्पेशली बाजार करपाक. कारण लास्ट व्हिडिओ तुमी पयलोच आसतलो. तुमकां हांवें थंय इन्फॉर्म केल्लें की आमकां एक ऑर्डर येयल्या, ती बीन भरपूर व्हडली ऑर्डर आसा. सो तेजें मटेरियल सगळें हाडपाक वयता आमी आयज. आनी तेच्या भायर मम्मीन व्हडलें अशें लिस्ट दिलां म्हाका की सगळें घेवन यो. खारी आसात, ग्रॉसरी आसा, हें सगळें हांव घेवन येतलें आनी सगळो बाजार एक्सप्लोर करतलें म्हापसाचो आयज. कारण शुक्रार म्हटल्यार खूब कितें गोश्टी पळोवपाक गावतले, खूब गोश्टी मेळटले सुद्दां. सो फूल व्हिडिओ पळया म्हणजे तुमकां आयज म्हापसाचो बाजार पळोवपाक गावतलो आनी शॉपिंग आमी कितें करता तें पळोवंक गावतलें. सायड बाय सायड न्हय आमी 2 रावंड मारतली मे बी, कारण न्हय हेणी आपलें काम स्टार्ट केलें. आयज म्हाका व्हिडिओ करूंक कशेंच दिना, एक तर कावळो आनी एक तर हो. सो आमी 2 रावंड मारतली म्हटल्यार खूब सामान आसा आमचे कडेन. सो आमी गाडी बीन करून येवची ना. ह्या फावट आमी बचत करतली, पयशे वेस्ट करप ना. सो आमी कितें करतली 2 रावंड मारतली. पयलीं म्हणजे मटेरियल आसा तें घेवन येतली आनी तेज्या मागीर ग्रॉसरी शॉपिंग बीन करतली. सो सगळे डिटेल्सान तुमकां पळोवंक गावतले. सो फूल व्हिडिओ पळया, स्कीप करूं नाका. सायब आमचो उदक मारता. सो अशें तरेन साहेब आमचो वयच्या टायमार उदक मारता. इतलो टायम उदक मारूंक गावोंक ना तेका. आनी ते बीन वायट शूज घातले बाबा तुवें. कितें विसरो नाका, वायट शूज आसा ते. आतां ते बुरशे करूनच म्हापसा वयतलो कितें. आनी येयलाय बीन कितल्यांक 10 सुमार कितें तरी येयला. त्या म्हणसर हांव रेडी 10 सुमार येवंक ना. हांव रेडी जाल्लें कळ्ळें ना. हो लेट येयलो. आतां 10:30 जाली. अरे यार कित्याक सगळें लॉक करता, गॅस बंद करता, लायट बंद केली की ना हे सगळें चॅक करता म्हणसर अर्दें वर थंयच वयता. म्हाका ते डबल क्रॉस करूंक जाय न्हू, डबल चॅक करूंक जाय की बाबा केलें न्हू. सो चला हेजें जाल्या उपरांत वयता आमी. सगळीकडे फोडून दवरला न्हू. कंडिशन पळय रस्त्याची. कितें रे परवरी यो म्हणलें सामके हे रस्ते पयलीं पिड्डेर जाल्ल्या. टेडी बियर बरें आसात त्या सायडीन. अरे रस्तो पळय कितें हालत रस्त्याची, सामकी कंडिशन. पाड करून उडयले रस्ते. सो गायज आमी
घेवपा गेले आम्ही कोणाक तरी, सो तेकाच रावलो फक्त. सो येता म्हणसर म्हटले व्हिडिओ कंटिन्यू करूया. भोसले कॅफे आना थंय रावता. काय हॅलो कर मरे वदळच्यान जाग नासली. वदळच्यान हाय हॅलो करून ना आतां करता. गाडी धुतालो न्हू. आयकूंक दिना इतले ट्रॅफिक हा. पळोवया तो येयलो का मागीर जालें. मातशें 5 मिनटाचें काम हा. तें काम जालें का मागीर डायरेक्ट म्हापसा. सो पावली आमी म्हापसा आनी संजय आतां गाडी पळोवया खंय लायता ती. फूल ट्रॅफिक सामकें. हे पळयात आदाळे बी. शुक्रार म्हटल्यार न्हय सामको बाजार भरलेलो आसता. शुक्रारचे खूब कितें बरें बरें मेळटा. एकदम फुडें येयली संजयान गाडी. हे पळय झाडां बीन. सो गाडी आमकां मातशी लागींच लावपाक गावल्या पुरो. म्हटल्यार मिरसांगाचे पिशवे घालूंक बरें पडटले. फूल गर्दी सामकी. तरी आमकां लेट जालो पावता म्हणसर. टॉप्स बीन बरे येयले. बरें बरें. सो संजय पयलीं सोदता हांव गाडी खंय लायली. आजून म्हाका दिसता पार्किंग मेळोंक ना तेका. बेश्टीच भितर हाडलेली गाडी मुद्दाम. खबर आसा हरशी शुक्रार म्हणून. खंय लायतलो गाडी आतां? तूं येयना वयता? गाडी भितर कितें हाडलेली? चल वचून यो. हें पळयात हांगसर गणपती पुजतात तो. चल. सो चल हांव थंय रावता फुडें. हांगा रावो. चल तर थंय रावता. चल. सो हे पळय तेंचे कडेन म्हाका येवंक जाय. फणस बी सुंगटां बी बाबा. खारी बिरी सामकें वास पडलो खाऱ्यांचो. संजयान गाडी भितर हाडली आनी पार्किंग सोदता तो सगळी कडेन. पळोवया हांगसर भाजयो बीन तोरां बीन बरी गावतली आयज. तेजे फाटोफाटूच वयता. पावली तेका पार्किंग ती पळय हांगसर. सो बरें पडटलें मिरसांगेचे पिशवे घालूंक लागींच. ती पिशवीत दवर हा. पिशवी वा बरें आसा पळय. फ्लावर पॉट बीन दवरपाक बरें आसा न्हू. मागीर पळोवया. चल. जाम बीन आयज तुमकां डिटेल्सान दाखयता हांव. शुक्रारचो बाजार म्हटल्यार कसो आसता तो. अळसाणे बीन घेवन बसले. तोरां बिरां तोरांचे वाटे. सो आमी आतां न्हय मिरसांग्यांचो बाजार करतली आनी सांजचो मागीर बाकीचो अशें करतली. पळोवया संजय तो सद्या कोणा कडेन वयता तो. कितें ह्या सायडीन न्हय तुमकां सुमा मागीर राजू बीन जे आसा न्हू सारणी ते मेळटा. ते पळय मुगड्याचे सारणी हिराचे सारणी. साहेब आमचो फास्ट फास्ट चलता. कितलोसोच फास्ट चलता पळयात. आनी हांव आपलें सुशांत. आनी ह्या सायडीन सगळे फ्रुट्स बीन मेळटा. मिरसांगो विचरूया मरे. हां विचार रे. हय 11 किलो. 11 किलो काश्मीरी
पयलीं आमी मिरसांगो घेवपाक येयल्या जे आमकां काश्मीरी मिरसांगो जाय. मेन म्हटल्यार ह्या मसाल्याक आमकां काश्मीरीच मिरसांगो जाय सो ताका लागून सो मिरसांग्यांचो प्रायस न्हय बरो वाडला आनी हेच्या फुडें वाडटलो. बरी सगळेच मारले फक्त मोठे बारी करपाचे तुझे पैसे पहिली ते घेऊन येऊया. हो. ते वे गावठी मिरसांगो पहिले वेलची हा गावठी असते. मेरे पास रखना रे, मेरे पास रखना. शॉर्ट्स के रही रे किती येता. हां घे घे. अरे राव रे म्हाका एक घ्या. बरें ना भायर पोवया चल. सो लोकल जीन्स बीन मेळटा हांगसर 150 बीन बट बरें नासता आय थिंक सो. रोखडे हे जाता पिड्ड्यार जातात. सो हार पळयात काय बरे आहात. चलो असं या मरे चल तसंच चल. सो सध्या येयले आमी फुलांच्या मार्केटान. हो सगळो फुलांचो मार्केट हो पळय. सगळे हार बीन मेळटा सगळी कडेन फुलां मेळट दिसतली. प्लस काजू बिजू मेळटा हांगसर. आमी खंयसून खंय भायर सरस सांगो येना रे. चल सद्या वयता आमी मसालो काडपाक. घे मगो. ऍक्च्युली तू किती हेवी घालतले किती कसलो मटेरियल घेता. चांगले आहे का 2 किलो. किती प्राइस ना. और वो प्लास्टिक का किलो साइज लाओ. हाँ हाँ तिथे ना एकच घे. तेच बरे आहे. वर्ष बरी आम्ही आता गेली तू आता मला गेली शॉपिंग करून ती. सो सध्या आम्ही ना हे काडपाक सांगला मसालो काडपाक सांगला.
आणि तो काडटा विसरले आमी मातशी थंड जावपाक गेले सॉफ्ट ड्रिंक बीन कितें घेवया म्हटलें सो हांवें चिकू शेक सांगला आनी तेणी कोकम कोकम सरबत सांगला आनी हांवें घेतलें पर्स मागीर दाखयता तुमकां अचानक प्लॅन जाला पर्सीचो काय प्लॅनिंग नासलो सगळी वस्तू प्लॅनिंग पळोवया कोकम हो पळय चिकू शेक आणि तो आसा तो कोकम सगळ्या जाणांन ऑर्डर केला तेका सांगलें चिकू शेक ट्राय कर बरो आसा घे हो घे हो ट्राय कर घे आतां आमी परत कंटिन्यू करता आनीकूय ऑर्डरीन कितें आसा तें सो तें सोदता सद्या आमी भाजी बीन नाही शुक्रारची घेवपाक बरी ही पळय वाटे घालतात सामके सो सांजच्या टायमार मागीर भाजयेचे हे फिरतले हांव सांजची म्हटल्यार आनीक बरी हे जाता सवाय जाता सामकी हे पळय गांवठी मिरसांगो बीन आसा काकी गांवठी मिरसांगो कशें हे पळय गांवठी न्हू सद्या म्हारग आसा खरें तर 1400 रुपया बीन किलो आसा कितें कितें जाय आसलें तें घेतलें हांवें आनी घेवप चालू आसा तें पळय बरें भाजयेच्या मार्केटान गर्दी क्रॉस करीत करीत वयता आमी वाटे बरे घातले सामके सुपर आसा वाटे आले बिले मिरसांगो बीन वाटे घातले तर हे घेऊन काय न्हू आमी वचूं शकना सांजच्या टायमार सगळे एंट्री मारलेली थंयसूनच भायर सरली आतां परत भितर वयता हांगसरूय आसले तोरण बी हेवी आहा मरे हेवी आहा मरे बॅग अशी बाबा ओढू नका जड आहा ते बॅग इतले जड आसा ना की आमी दोगांय घेवन भोंवता अशे तरेन घेतला हे पॅच कितें रे आनी हो तर ओडटा सामकें मस्त आसलें म्हशी म्हणल्या भशेन ओडटा तूं आनी ते बीन गर्द्यांसून भायर सरोंक जाय आनी ओडटा सामकें सो परत येयल्या कारण म्हाका घेवपाक जाय आई पानां तेका लागून विसरले आनी थंय वचून याद येयली हांगा खंय तरी पानां मेळटा सो 50ची घेता चला पानां दी म्हाका 50 रुपयाची ही पानां 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 कितें कितें आवाज सामको हे आता स्ट्रॉंगली मातशें दिता बेगीन सो सुपारी बीन आसता इकडे पानांच जाय जालें ना चला घेतली हांवें आतां वयता हांव संजू कडेन चला एक
हे झालं एक राऊंड झालं आमचं मेन ते घेतलं आम्ही सेकंड राऊंडाक बाकीच्या कवर करतो हातीन पिशवे एका सायडीन ब्लॉगिंग पिशवे म्हटलं या कितें मिरसांगो आहात किती विसरूंक ना मरे एकदा लिस्ट चेक कर पोया लिस्ट चेक कर एकदा दोन वेळात पडले आणि कसे चेक करू काय तर एक हे मेळोंक ना आमकां हे मेळोंक ना कितें तीन एंटोकूच आहा पळयात ही एंटोगा ही आमची एंटोगा ही दुसऱ्याची कोणाची एंटोगा ये रे ती हे बीन मेळोंक ना न्हू ते रे कितें ते येतात ते कसले हे रे कण्णां बिण्णां कितें ते कितें ती चुन्ना पळय चल घेवया मरे तर ती विचारी ती व्हायला जाणार आं हां तिच्या कुशीत नव्हा ती चुन्ना पूण मागीर मोडचें ना घे मरे आं घे चल 100 रुपया ग्लास कितली घेतालो कितें न्हू आमकां गांवान एक्चुली मेळटा पण विकत खावची पडटा हय आतां वचना कोण काजीनी बीन वचना न्हू आनी काजीनी बीन आतां पयलीं वचप जातालें न्हू हय आनी कितें हय तितलीच मेहनत न्हू ती हाडपाकूय आनी बसून विकपाकूय तांदूळ बी ना हय काडपाक रानान वचूंक जायना ते हय आनी बीन ती काडटना थोडी चिड्डतात न्हू हे पळय 100 रुपया एक ग्लास 100ची घेतली आमी अरे पिजूल तुका खर्च नाही करणे का चल यो आता चला आता वयता ते रावन खाता आता एक तर इतले हे हा आनी वजे घेवन वचूंक जाय संजय गेलो फुडें हांव मातशें चलत वयता कारण बॅलन्स वयता न्हय गाडयेचो नाल्यार सामान आसलें काय भरपूर ताका लागून हां 1 जालें 1:15 जालें म्हणून ट्रॅफिक सद्या स्कूल सुटले हय 2 म्हणल्यार पावतली घरा कडेन आनी सद्या आसा आमी कोर्टा कडेन सद्या आमी पेट शॉपार येयल्या बिस्कीट बीन घेवपाक हेरी ट्रीट्स घे आनी हे घे वेट फूड हे पळय हांगसर आहा ट्रीट्स 2 ट्रीट्स सो सद्या हेरीची शॉपिंग चालू आहा कारण सांजचे टायमार मागीर येवपाक त्रास ह्या सायडीन घे कितले दिता कितले जाले सो हे काम करून घेतले आमी कारण ह्या सायडीन मागीर येवप जावचें ना ताका लागून पेट शॉप वयले म्हटलें काम करून घेवया सो थोडेशे एक बिस्कीट बीन सोंपलेली म्हटल्यार थोडी आहा बट 2-3 दिसांनी काबार जातली पर्स पळयात पर्स असो पार्टनर सगळ्यांक मेळोंक जाय की आपल्या पार्टनराची पर्स बीन लावपाक ना अजिबात लजोंक जायना चलया लक्की आसा त्या बाबतीन हांव लजना पर्स बीन लावन हाय किसी की नजर ना लगे काय ना ऑडियन्सांक कळ्ळें आसतलें तुका कितें कळोंक जाय पिशवी 2,000 years later. कितें हासता कितें कितें रे बिजनस म्हणटात न्हय हो पळयात हो आमचो स्ट्रगल हळसणे पडले हळसणे वतले आमचे पोती पडली आनी आमी आतां रावल्या थिवी हे पळय आख्खे पडलेले लागीं केले सो बिजनसाच्या फाटल्यान हो स्ट्रगल आसता हे पळय आख्खे
रस्तो बरं नाही, हळसणे आत हे पाहिजे. चला वा, एक तर बरें जालें, गाईन आशीर्वाद दिला आमकां. चला, गाईचा आशीर्वाद गावला. काय ना प्रॉब्लेम्स वाटल्यार सूख सुद्धा असतात. वारो बरो येयलो सामको. सो गायज आम्ही नाही जस्ट नाव पावली बीन आणि आता म्हटले व्हिडिओ एंड करूया. आणि कपडे बीन चेंज केले, अजून जेवून आता जेवतली आम्ही. आणि त्याच्या मागीर परत असली तशी म्हापसा वयतली, ते तुमकां सेकंड पार्टान कळटलें कशें कितें तें. सो हेज्या पयलीं तुमी व्हिडिओ पळयलोच आसतलो आणि तो सीन सुद्धा तुम्ही पळयलोच आसतलो कितें जालें एक्चुली तें. सो सीन असो जाल्लो की आमी येताना नाही बाय चान्स एक पिशवी, जी हेवी पिशवी असली नाही ती पडली, रस्त्याचेर पडली. आणि त्याच्या उपरांत हळसाणे म्हण, त्याच्या मागीर हेरीचे खावपाक बीन असले, ट्रेड्स बीन असले, तेन्ना रस्त्यार पडले. सो म्हटल्यार ना कितें सांगूंक तुमकां, हळसाणे बीन वतले बीन. आणि जेन्ना आमी खंयचोय बिजनस बिल्डअप करता म्हटल्यार धाकटो आसता तेन्ना ऑब्वियसली हे गोष्टी नाही जातातूच. आणि हे फर्स्ट टायम हांवें तुमकां दाखयला ऑन कॅमेरा. हो स्ट्रगल आसा बॅक कॅमेरा, हे गोष्टी जातातूच आणि तुमचे बरोबर म्हटल्यार शेअर करूया. सो इतलें ना इजी नासता हेवी सामान बायकीचेर बीन घेवन येवप. तरी लकीली बरें जालें की आमकां तशें कांय जावना, फकत पिशवीच पडली. आणि तेतून एक गजाल सांगूंक गेलें नाही तुमकां, पिशवी पडली की आख्खे वतलेले बीन. आणि हांव आनी संजय इथं लागीं करताले. जस्ट एक मनीस थंय रावला, फकत एक मनीस, बाकी आख्खे लोक नाही ते पळयताले. आणि ते एक जंक्शन आसा, जंक्शनाचेरूच पडलेले हो सीन जाल्लो. सांगपाची गजाल म्हटल्यार ना आतांच्या हितून नाही मनीस पण इतले कमी जाला की फुडले मनीस खंय तरी प्रॉब्लमान आसा आणि तेतून आमी कांयच ताका हेल्प करिना. हेल्प ना एटलिस्ट विचारप आसता की ते जाय गा म्हणून. आमी ती लागीं करताली, पण एक सादो मनीस थंय येवंक ना की बाबा तांकां मातशी हेल्प करया, लागीं करया हे. सो मनीसपण नाही खूब कमी जायत गेला, आतां खूब कमी जायत गेला. सो अशें कोणाय बरोबर कितें जालें नाही जाल्यार एटलिस्ट आपूण विचारप तरी आसता. बट थंय जितले मनीस असले तितले आमकां पळयताले आमी कशी लागीं करता, कितें लागीं करता. बट एकलोय मनीस हेल्पाक येयनासले. सो सोडून गेला. बट हे गोष्टी जायत आसता. आणि मेन म्हटल्यार थंय ते पाडूक येयले, तेणी ते हळसाणे काडले, खूब बरें दिसलें. सो कोणाच्या तोंडान पडोंक जाय तेच्या तोंडान पडटातूच ते. सो अशें आसा, असो सीन जालो. आणि चला तर गायज आयचो व्हिडिओ नाही, हो व्हिडिओ पार्ट 1 हांव हांगसरूच एंड करता. खूब जीव जॅम जालो, खूब हांव तुमकां सांगूंक शकना. आणि स्पेशली हे सगळे बायकीर बीन हाडप म्हटल्यार व्हेरी डिफिकल्ट खरें सांगता. सो चला तर आता जेवता आमी. आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार म्हापशाचो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका. परत एकदा म्हणजे एका नवीन व्हिडिओ ते आमचा देव बरें.